आता हे तिनूय दोश काडून उडोवंक जातात, तांचेर उपाय आसा, उपाय ना अशें न्हय. पयलो दोश आसा तो सभापतीक जो निर्णयाचो अधिकार दिला तो काडून घेवपाचो. घडये कायदो करतल्यांनी असो विचार केला की हो प्रश्न सभाघरा भायर वचचो न्हय, सभाघराच्या एका वांगड्यानूच तो थारावचो, म्हणून तो निर्णयाचो अधिकार सभापतीक दिला. पूण ताका लागून सगळो न्याय विकृत जाता आनी न्यायच मेळना. म्हणटकच हो अधिकार सभापती कडल्यान काडून तो आनी कोणाकय जंय खरो निपक्षपाती निर्णय मेळूं येता ताका दिवपाची गरज आसा. आता कांय जाणांनी ह्या संबंदान वेंचणूक आयोगाक दिवचो अशें सुचयलां. वेंचणूक आयोग ही स्वतंत्र संघटना आनीक खुबशी ऑटोनॉमस, तेजे कडल्यान निपक्षाती निर्णय मेळूं येता. आनीक उमेदवाराची जी डिस्क्वॉलिफिकेशन्स आसात रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट ह्या कायद्यांत, त्या संबंदान वेंचणूक आयोगूच ठरयता. हो प्रश्न इतलोच की हो वेंचणुके उपरांतचो, आनी पयलीं डिस्क्वॉलिफिकेशन थारायतात ती वेंचणुके आदली. पूण कायद्याच्या नदरेन तातूंत व्हडलोसो फरक पडना. जर थंय बी एक कायदो वाचून वेंचणूक आयोग थारायता जाल्यार हांगाय बी हो कायदो वाचून वेंचणूक आयोग थारावंक शकता. पूण हाजेय परस जर बरो पर्याय आसलो दुसरो कसलोय जाल्यार तोय बी ह्या कायद्यांत घालूंक जाता. पूण एक निश्चितपणान सांगूंक जाता अशें की हो निर्णयाचो अधिकार सभापती कडेन आसूंक फावना.